धार्मिक एकचार आणि सांस्कृतिक मेळ हेच गोंयचे खाशेलपण। गोंयांत खूबच कमी गांव उरल्यात जंय विविध समाज, विविध धर्मां मदीं सोबीत सुंदर मोळा नातें पळोवपाक मेळटा। मोरजेच्या गांवच्या लोकांनी हे दायज आजून मेरेन राखून दवरला। ह्या फेस्ताक क्रिस्तांव आनी हिंदू भाव सांस्कृतिक खोशी वांटून घेतात। विशेष म्हणल्यार हांगा कपेला मुखार खुरीस आनी तुळस एकचारान उबी आसा। कोण लामण दिव्याची वात पेटोवन होरावणी करता जाल्यार कोण फुलाहार अर्पून भावना उक्तायतात। पळोवया मोरजे विठ्ठलदास वाड्यार एकचारान मनयले मानार कपेलाचे फेस्ताची कांय खीण। Dorsan gegun Jeruzalekia, Paular batu zoluya. Leva dorsan gegun Jeruzalekia, Servar bonita, bubi manzoni, Alma solan zodirala shiro, Paular batu zoluya. परंपरा वर्सांच्या वर्सां जाली आमी सगळे मेळून एकठांय फेस्त करता। ओके आनी सगळ्यांक उमेद चड म्हाका मागलेले वस्ती मेळटात। सगळे हिंदू क्रिस्तांव कोण येतात तिजे भाव तेंचे सगळे कामां सगळीं सारकी जातात। देवान तिजे सदांच बेसांग घालचें, सदांच खुशी रावचें, इतलेंच आमच्या गांव चेरी घालचें। आमी पळयता मोरजे जो कपेल आहा मांड्याची कपेल हांगासर हिंदू भाव आनी क्रिस्ती भाव एकठांय येवन हे व्हडा प्रमाणात दर वर्सा फेस्त तयार करतात। जेन्ना सांजाव जाता आनी त्याच्या उपरांत जो पयलो आयतार येता त्या पयल्या आयताराक हांगासर व्हडा प्रमाणात ही फेस्त साजरी करतात आनी हिंदू तेच भशेन क्रिस्ती भाव एकठांय येता। आमी जर हांगासर पळयलें जाल्यार क्रिस्ती बांदवांचो खुरीस आसा आनी हेचे सायडीन आमी पळयतात आमचे तुळशी वृंदावन आसात। तेच भशेन हांगासर क्रिस्ती बांधव ज्या प्रमाणे आपल्या जेजू सायबिणीक हांगासर मेणवाती पेटयतात ताचे सायडीन लामण दिवो, जो लामण दिवो हिंदू आमच्या धर्मा प्रमाण पवित्र मानलो जाता तोय पेटयलो वता आनी हांगासर सर्व धर्म समभाव मानपी मोरजे गांवांत व्हडा प्रमाणात हे फेस्त साजरे वता।